7व्या शेंकड्यात अस्तित्वात आयिल्ल्या कावी कलेचेर गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान वर्कशॉप घडोवन हाडलें. कावी आर्ट पोरण्या देवळां चर्चींनी पळोवपाक मेळटालें. डेकोरेशनाच्या स्वरुपांतली ही कला बॉर्डरींक लागून चड फामाद. हे खेपे विद्यार्थ्यांनी ही बॉर्डर हुपून कल्पनेची झेप मारिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. पळोवया पुराय बातमी. थर्ड, फोर्थ इयर आणि मास्टर्सांनी आपापली कळाची दाखयली. रिसोर्स पर्सन म्हण माजी विद्यार्थ्यांक पाचारण केल्ले. खास करून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्यो प्रतिक्रिया खूप म्हायती दिवन गेल्यो. पळोवया कावी कलेची नवी भरारी, जिची संद लाबिल्ल्यान विद्यार्थी उमेदी जाल्यात. नव्या सिलेबसात कावी आर्ट येतलें हें कळटकच तांचे मदीं उमेद पातळ्ळी. थोड्याच टेम्पलांनी म्हाका दिसता इवन इन सम ऑफ द चर्चीज आसले, पूण आमचो सागर नायक म्हणलें ते हे उस्तून काडले म्हणल्यार जाता आमच्यानी ती, आनी उस्तून काडून आख्या संवसाराक दाखयले, कित्याक इट्स अ प्रायड फॉर गोवा. असल्यो आनी खूब हे आसतल्यो कला आसतल्यो लिपलेल्यो आसतल्यो त्यो अश्यो आमच्यो उस्तून येवपाक जाय. सागर नायक म्हणून काल अशें ही आतां ही कला ती फुडल्या पिळगीक चलपाक जाय, आनी ती फुडल्या पिळगीक चलता तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. खंयच्या भुरग्यांक शिकयतलो म्हटल्यार आर्ट कॉलेजीचे भुरगे द मोस्ट एप्रोप्रिएट. कावी आर्ट जे पयलीं फक्त बॉर्डरीन चडशे जाणांक कावी आर्टाची फक्त बॉर्डरीक लागून खबर आशिल्लें, तांकां लागून अशें दिसता म्हाका की आयज बियॉन्ड बाउंड ते बॉर्डर्स आसा पळय न्ही, तेजें तुमी पळोवपाक शकता की फिगरेटीव वर्क्स आनी नवे स्टायलीन कशें जावपाक शकता. हांव म्हाजे तरेन ट्राय करतालोच, पूण गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान कावी आर्ट येयलो म्हणून खूब बरें दिसता. हें आर्ट आसा पळय न्ही आमचें कावी आर्ट, तें आतां आर्टिस्टां पुरतीच न उरता एज्युकेशनल सिस्टम आसा पळय न्ही ताकाय इन्क्लूड केल्लें आसा. गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाची तुमी फाटल्यान विज्युअल्स पळयतात, पण 2024च्यान हिस्ट्री नवे बूक येतले नवेच्या स्टँडर्डाक, ताका हें सिलेबसान कावी आर्ट आसतलें. हांव देव बरें करूं म्हणटा भागिरथ शेटये सराक की तांकां हांवें जेन्ना रिक्वेस्ट केली तेन्ना तेंच्यांनी रोखडेंच तेजें एक्सेप्ट केलो आनी पब्लीश जालें की फुडल्या वर्साच्यान गोंयच्या भुरग्यांनी आपली लोकल आर्ट आसा पळय न्ही स्पेशली कावी आर्टाचो लेसन आसतलो. आनी इट इज अ फॉर्म ऑफ डेकोरेशना खातीर कावी आर्टाचे पॅटर्न खुबशे उपयोगी जायते. आनी तशेंच मागीर म्हणजे फाटले कितलींशींच वर्सां बिकॉज ऑफ द न्यू मिडियम्स येयले ते खातीर ही कावी आर्ट हे जालें. आनी अशेंच आमी एकदां सागर नायक मुळे एक वर्कशॉपाक आमी अशें बसलें, आमचें एक उलोवप जालें आनी तेजें काम कावी आर्टाचें पळोवन सुद्दां जस्ट हांवें अशें एक चिंतलें आनी आमचे प्रिंसिपलाक जस्ट एक प्रपोजल दिलें. सो सागर नायक मुळेक हाडून आमी एक भुरग्यां खातीर कावी आर्ट तेजें वर्कशॉप घेवपाचो. Firstly, I'd like to thank this college and the sir of my department, Sir Gopal sir, and of course Sagar sir, who revived this Kavi art tradition which was dying. This art was originally started in 7th century, and now sir has revived it and passed on to us, the college student, and we are looking forward to how we can grow and put this art forward. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आणि शिवानी सांगेलकार.